दीस बुधवार नोव्हेंबराची 5 तारीख 2025. पयलें वाचप सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 वोळ 8 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका. हें आनी हेर खंयचेय उपदेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 112 1 तावन 2, 4 तावन 5 आनी 9. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. सर्वेस्पराक भिवन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशांत बळवून जातली. नितीवंतांची पिळगी सुबामपणी बाळतली. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ, दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता. ताचें बरेंपण सदांकाल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. उद्गार. alleluya, alleluya. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमी आत्मान भोगशात जाल्यार तुमी खरींच भागी. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. alleluya, alleluya. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वोळ 25 तावन 33 पर्यंत. एक दीस लोकाचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वताले. ते व्हड पाटींग घुंवून तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक जायना. जो कोण आपलो खुरीस व्हांवोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पत आसा की ना हें समजोवंक पयलेंच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. नातर बुन्याद घाल्ल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचना करिना जायत. नांतर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दूत धाडन तांचे लागीं राज्याची शर्तां विचारिना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणायकी आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडिल्लें करीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जर कोणी म्हजे सरशी येवंक सोदता पूण आपल्या आवय बापायक, बायल भुरग्यांक, भाव भयण्यांक आनी आपणाकच पाट करिना तांच्यान म्हजो शीस जावंक नजो म्हणल्या उतरांनी जेजू आपणाक पयले आनी प्रमुख स्थान दिवंक उलो दिता. आमकां कितेंच आनी कोणेंच ताचें तोंड पयस करूंक जायना. सारकें चिंतून
आमकां हें साध्य जाता तर आमी ताचो पाटलाव करचे. ताचो आमकां संपूर्ण मोग आसा तर हें मिसांव साध्य जाता. जेजूचो पाटलाव करूंक कितें अर्हता आसा जे म्हणल्या विशीं आयचीं वाचपां आमकां सांगतात. संपूर्ण मोग करिनासता ताचो पाटलाव करूंक असाध्य. सर्वस्व त्याग सॅक्रिफीस करची गरज आसा. खुरीस घेवचो शेवट खुर्साचें मरण जेजू आनी सर्गीचें राज्य कितलें गरजेचें आनी म्हत्वाचें म्हणून तो आमकां कळयता. आमकांच खालीकन संपूर्ण स्वतंत्र जावन ताका शरणागत जावंक तो आपयता. आमचो स्वार्थ, स्वंत आदाय आनी पसंद आसचें सर्व सांडून सोम्याक वेंगून रावचें. आमकांच खाली केल्यार सोम्याचें सडवणेचें काम चलोवन वरयत. आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान देवाचे उपादेस पाळयेत, कित्याक मोगान संपूर्णता आसा म्हणटा सांव पावल.